पीडब्ल्यूडीच्या नॅशनल हायवे डिव्हिजनान उगव्या पेडण्याच्या हायवेची तपासणी करची। ह्या रस्त्याक कंत्राटदारा पाड घालून दवरल्यात। काँग्रेसीन मागला हायवेचे काम करपी या कंत्राटदाराची बिला आडोवन दवरात। गोंयकारांक थर्ड क्लास रस्ते नाका। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान सरकाराक शिटकायला। उगव्याच्या सर्व्हिस रोडाक लोक सदांच रस्त्यार येतात। आता जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 वर्सां जायत येयली रस्तो चालू आसा। फक्त रस्तो केलो वयता पण जे कोणाचे समस्या आहा त्यो सरकारय जाणून घेना आणि कोणच ब्युरोक्रेट्स जाणून घेना। तेका लागून उगवेकार सदांच रस्त्यार आसता। कारण तेंच्यांनी सर्व्हिस रोड मागलेलो आसा, फ्लायओव्हर मागलेलो आसलेलो, सर्कल मागलेले आसलेले, पण म्हाका दिसता तेंची एकय मागणी आहा ती पूर्ण जावंक ना आनी तेका लागून सदांच तेंचो बोवाळ चल्ला की आमकां रस्ते जाय नाजाल्यार आमकां सर्व्हिस रोड जाय। पण आयज पर्यंत कोणेच हांगासर पळोवंक ना। सगळ्यांनी दुर्लक्ष केल्लेलें आसा। सगळ्यां कडेन मिनिस्टरा कडेन वचून पळयलें, आमदारा कडेन वचून पळयलें, सरकारा कडेन वचून पळयलें, त्या मिनिस्टरा कडेन वचून पळयलें। म्हाका दिसता कोणूच जाप घेयना आनी तेका लागून ही परिस्थिती जाल्लेली आसा। आमी उगवे गांवांत आयिल्ले कित्याक हांगा लोकांचो आज अंडरपासाचो एक इशू आशिल्लो। जेन्ना वयर हायवेचेर जेन्ना आमी आयले तेन्ना कळून आयलें की मोदीन आनी नितीन गडकरीन नवी टॅक्नॉलॉजी हाडल्या। हे खंयच्या देशांतल्यान हाडल्या ती आमकां खबर ना। ती पळयत जाल्यार आतां ह्या कॉन्क्रीट रस्त्याचेर ताणें मदीं डांबराचो पॅच मारला। आतां स्थानीक लोक सांगता की तो डांबराचो पॅच मारपाचें कारण इतलेंच की थंय जे पळय पोना कॉन्क्रीट आसा तें फूल कॉन्क्रीट भितर सेटल जाला आनी ताका फूल क्रॅक येवन तें क्रॅक जाला। इमिजिएटली फाल्यां वी आर गोइंग टू रायट टू द executive engineer or the chief engineer of PWD National Highway Division to conduct a special inquiry doing all the tests. ताचे N factor for highway there is something called as N factor. So let them do an audit. We will insist on doing all the testing of these roads. आणि सरकाराकडे मागणी आसा की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचे सगळी बिलां होल्ड करून दवरची। हाका कांय पयशे सध्या फारीक करचे न्ही। पयली क्वॉलिटी टेस्ट करूया, ना जाल्यार अंडर डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी पिरियडान ताजे कडल्यान ते परत बांदून घेवया। अरे आमकां असले थर्ड क्लास क्वॉलिटी रोड नाका। सो दिस इज विकसीत भारत ह्या सरकाराचे दोन इशू। एक तांचो अंडरपासाचो वील टेक सेपरेटली आनी रिगार्डिंग द क्वॉलिटी ऑफ द रोड दीस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टेक वील रेज इन द असेंब्ली सेशन ऑल्सो। विकसित भारताच्या नावान गोंयांत चल्लेल्या करप्शनाची बेस बरी देख म्हळ्यार उगवे गांव। प्लॅनिंग नाशिल्ल्या कामाक लागून सध्या उगवेकार आपले अस्तित्वच वगडावन बसल्यात। 5 वर्सां हांगा काम चल्ला। लोकांक जाय असले फ्लायओव्हर, सर्कल, सर्व्हिस रोड गांवकारांच्या हाताक अजून कितेंच लागले ना। आता काँग्रेसीन हो विशय लावन धरपाचे थारायला। नवी नारा काढला की विकसित भारत आणि विकसित भारताचे हे कर्म म्हाका दिसता तुमच्या मुखार दिसून येता। आता उगवे गांवांत जवळपास 350 घरां आणि 2000 लोकांची लोकवस्ती आसा। जवळपास 500 शेतकरी 500 मरे जवळपास 500 शेतकरी तांची शेती आणि जागा पळय फाटल्यान आसा। आता ह्या सरकाराचे पळय आमी प्रोजेक्ट हाडले, आमी विकसीत भारत पळय करपाक सोदता न्ही, हे दीस इज टोटल करप्शन। आनी हाजें उदाहरण म्हणटा तें म्हाका दिसता उगवे गांव। आता जेन्ना तुमी डेव्हलपमेंट करता, जेन्ना नॅशनल हायवे बांदता ताका प्लॅनिंग जावपाक जाय। सरकाराक खबर आसपाक जाय की म्हापशेच्यान बॉर्डर मेरेन बाबा वाटेर कितले गांव आसा, त्या गांवांक एक्झीट एंट्री कशा पद्दतीन ताका व्हेकल अंडरपास करप, ताका कॅटल पास करप, ताका पेडेस्ट्रियन अंडरपास करप, हें प्लॅनिंगान येता। आता दुर्दैव अशें आमचे गोंयकाराचें की प्लॅनिंग म्हणटा तें ना। तुमी रायट फ्रॉम म्हापशा टील पत्रादेवी पयला आसतलें, वाटेर 4-5 लोकेशनाचेर लोक अजूनही थंय झगडटात। थंय धारगळेक थंय इशू आसा, गिरी इशू आसा, परसकड्यार इशू आसा। सो हाजे वयल्यान कितें सिद्ध जाता की हें सरकार फक्त पयशां फाटल्यान तांकां प्लॅनिंगाचें कांयच पडलेलें ना आनी लोकांचें कांय पडलेलें ना। आता वो आतां कॅटल अंडरपास तांणी मारला। मुद्दम तुमी कॅमेरा मातसो घुंवडायात, मातसो कॅमेरा त्या सायडीन मातसो घुंवडावन दाखयात, अशें लोकांक पळोवनी। आता ह्या
कॅटल अंडरपासांतल्यान ते आतां फाल्यां ह्या गांवांत समज जर कितें डिजास्टर मॅनेजमेंटाक लागून इमर्जन्सी एक फायर ब्रिगेड येवची पडली जाल्यार फायर ब्रिगेड हातूंतल्यान वता वयर चडपाक शकता थंय. म्हळ्यार हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हे सरकाराचें प्लॅनिंग इज टोटल फेलियर. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.